ह्या शैक्षणिक वर्सात 7 सरकारी शाळा बंद पडल्यात। हातूंत दिवचल तालुक्यातल्यो 4 जाल्यार फोंडेच्या 3 सरकारी शाळांचो आस्पाव आसा। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो। ज्या शाळेत 90 भुरग्यांचे वाडटा अशें दिसता आमकां की सगळ्यो शाळा आमी रिवायव करता। आतां ज्यो बंद म्हणून जी ऑर्डर येयल्या तितून एकूय भुरगो ना पयलीं तांचीच ऑर्डर काडलेली आहे। त्या जाग्यार 4 सुद्दां भुरग्यां ती परत रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न। लुकसाण जाल्ल्या सगळ्या शेतकारांक चवथी पयली खुशखबर मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। चवथी पयली पयशे मेळटले म्हणून हांवें फ्लोर ऑफ द हाऊस प्रॉमिस केला। त्याच्या प्रमाणे अकाउंटार सगळ्यांचे पयशे वयतले। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑलरेडी सुरवात केली। ओके, फक्त त्यांच्याकडे कार्ड नासले तेय तरी ऑलरेडी आता 75 लाख रुपया कम्युनिटी परमिशन घेतला म्हणजे त्यांना सुद्धा पैसे कार्ड ना त्यांना सीएम रिलीफ कार्ड ना त्यांना ते आम्ही वेगळी अरेंजमेंट केले, पण त्यांच्या खातीर कार्ड ना त्यांकाय बी पैसे जे अप्रॉक्सिमेटली 75% चौथी पयली सगळ्यांच्या हांव तुका फिगर आत्ता सांगपाक शकना, पण चौथी सगळ्यांची चवथ जी आसा पळय ती बरी जाली। स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान 31 तारखेर गोयचे शेतकार आणि स्वयंपूर्ण इश्टांक मार्गदर्शन करतले। शेतकार, सरपंच तशेंच सरकारी अधिकारी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले। हे कार्यावळीची मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली। असल्या कारणान हांवें केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि आरडीए मिनिस्टर हे जे आसात तांकां आमी विनंती केली की सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय या मिशनात तुम्ही व्हर्च्युअली टॉक दिवचो म्हणून आणि तांच्यांनी एग्री केला। येता ते 31 तारखे दिसा म्हणजे सकाळी शेनवारा 11 वरांचेर हे टॉक सुरवात जातलो आणि हो टॉक जो आसा हो सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आपापल्या ग्रामपंचायतींनी हो अटेंड करतले। थंयसर तेचे सगळे पंच, सरपंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लोक हांच्यानी बी या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें आमी स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायतीत हांकां कळीत करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।